ती धाकटुली तेरेजा लिस्यूची आसलेली ती हे भाशेन आपलें जिवीत सादताली. 24 वर्सांची ती मेली, पूण तिका बागेवन फ्रांसिसच्या बरोबर मिशनर म्हणून दवरलेली आसा. आतां ती मोठांत आसलेली, आपल्या आख्खें जिवीत तिचो 9 वर्सां तिणें सारलें. ती कशी म्हणून मिशनर जाता? कित्याक प्रत्येक गोश्ट म्हणजे कितें ती कोत्ताली, कितें ती आयकताली, कितें ती म्हणटाली तें सगळें जेजू सभेन ती कोत्ताली. आनी एक फूल कशें ती दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत भेटयताली. हाका लागून ती आपलें जें कोश्टूक आसा तें जेजूके कोटोन ताकाच तें ओपून दिताली दुसऱ्यांच्या साल्वासां पासत. आनी हांव जाणो की आमी खूब जाणां हे भाशेन आमचें जिवीत सादता. हे भाशेन तर आमी सारीत जाल्यार खरीपणी आमी आमचो दोळो निवळ जातलो. कित्याक आमी दुसऱ्यांक ते वतीन पळयतले हांव की तांकां पातकांतली सुटका सोडवण जाय. पातकाक लागून ती हे भाशेन जियेतात. आनी ही सोंसणीकाय, ही गोठाय जेजू आमकां दिता. कित्याक हें सगळें ताचेर दवरलें की ना तो मागीर आमकां गोठाय दिता. म्हणूच आमचो ठेवो खंयसर आसा ह्या वस्तूंचेर केन्नाच ती आमकां धादोसकाय दिवचें ना, खुशालकाय आसचें ना, थोडोच सुगोत. आनी आमी पळय कितलीं हांगसर झुजांक आनी मारामारी आनी एकवटना आमच्या घरा बियांनी कित्याक लागून? ते थोडे वस्तूंक लागून, भांगराक लागून आनी कित्याक लागून? आमी सारकीं कासावीस जावन आसा, इतली रागीट आमी जाल्लेलीं आसा. तर हें सगळें नाका जाल्लें आमी जेजू सभेन दवरया. ही कृपा मागया. आमच्यान दवरूंक जायना तें. कृपा मागया आनी ती परी आमचें जिवीत जेजून आमकां दाखयलां ते परी आमी सारया.